तुम्ही किती सगळं प्लॅनिंग तुमचं दिवाळीचं असा कसं किती तुम्ही दिवाळी सेलिब्रेट करतले? माझा प्रश्न फुकट घालेलो तुम्ही. तुमच्या घराकडल्यान तुमचे बोळ पडना काय जबरदस्त रात काय असतं सकाळचं लेट उठतो बोवाळ पडता आणि रेकॉर्डिंग चालू इतलीच घ्या. संस्कृती कशी जपपाक ट्राय करता? आम्ही आता पळयता बाकीच्या भुरगे सोऱ्याक पेटल्यात आम्ही ते ना आम्ही नाही एग्री करू सोदता म्हणून आम्ही हे सगळं करता. बाकीचे तुला सांगतात पुढलं कनेक्ट बरो बाकी काय सांगितले. दिवाळी म्हटली की तुमका खबर आसा गोंयांत एक माहोल असतो तो म्हळ्यार दिवाळीच्या आदले दिसच्या नरकासुरांचो. तुमकां खबर आसा शारांनी वेगवेगळे व्हडले स्पर्धा जाता, लाखांनी बक्षिसां आसता आणि ते नरकासूर करपाची जी प्रथा आसा किंवा जे नरकासूर करपाचे जो प्रोसेस आसा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो. भुरगे एकठांय येवन व्हडले नरकासूर करता जाका लाखां रुपयांनी डोनेशनां येता आणि त्या डोनेशनाच्या आदाराचेर नरकासूर करता. आणि ते नरकासूर दिवाळीच्या आदले दीस प्रदर्शन आसता, स्पर्धा आसता आणि त्या राती ते जाळटा आनी दिवाळी साजरी करता हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. मात आमी आयज अशा एका त्या गांवांत आयले जंय नरकासूर आसाच, मात नरकासुरा बरोबर एक अशी संस्कृती आसा जंय तेंच्यांनी 40 फुटाचो कृष्ण साकारला आणि ते कृष्ण पळोवपाक, कृष्णाची सगळी प्रोसेस पळोवपाक, ती कसो केलो हे सगळें पळोवपाक आमी आयज मांद्रे पेडणे हांगा आसा. तुमकां खबर आसा मांद्रे म्हळ्यार वेगवेगळ्या संस्कृतींनी नटलेलो गांव आणि त्या गांवांत आमी आयज आसा. हो नेमको कृष्ण कसो केला, त्याच्या वांगडा तेंच्यांनी नरकासूर केला आणि सत्यभामा हे सगळे तेंच्यांनी देखावो केला. हो देखावो पळोवपाक लोकांची गर्दी जाताच नो डाऊट. मात हे सगळे पळोवपाक आमी मांद्रे आयले. आमी म्हाळसादेवी युवक संघा कडेन मेळटले, तेंच्यांनी हे सगळो प्रोसेस कसो केला ते आमी पळयतले आणि नेमकं हे सगळे करण्या मागचो हेतू तेंचो आमी आयकतले. चला या म्हाळसादेवी युवक संघा कडेन आणि पळोवया नेमके तेंच्यांनी कृष्ण कसो साकारला. हो सगळो प्रोसेस जो आसा हो जवळ जवळ 1.5 म्हयनो जाल्लो आसा आणि कृष्ण साकारपाची जी आसा ही कसा नरकासूर वध तेजे बरोबर मेन कंपल्सरी म्हणजे कृष्ण हो जावो आमकां म्हणून ही आमी एक आमचे सगळ्यांनी मेळून ही कल्पना तयार केली. नरकासुराच्या नांवान कांय विना म्हणजे नका जालें म्हणजे सूर आणि काय हे करता पण आमचे कडेन हे अशी पद्दत आसा की असले कांयच ना. खावपाक बी भरपूर मेळटा पूण आमी एक असो एक संदेश दिता की ते करच्या पेक्षा हे कांय बरें करपाचें. हो आमचो देखावो आतां नरकासूर जो आसा तो एक दिवाळी पर्यंत म्हणजे ते दिसा तेका लास्ट तो वध करप आणि हो कृष्ण जो आसा तो जवळ जवळ आमचो डिसेंबर पर्यंत म्हणजे आमचे हैसर एक स्टाफ वाडदिवस जाता त्या वाडदिवसा पर्यंत आमी आसतले आणि मदीं काही प्रोग्राम आसतले तेचे संदर्भात आमी करता. आतां युवा पिढी आसा तेंच्यांनी हे लक्षांत घेवपाक जाय की हेचे फाटसून म्हणजे आपलो नरकासूर वध कोणी तरी केला. माझं नाव प्राची प्रवीण मामल. म्हयनोभर जालो आणि हे फावट मातसा युनीक काहीतरी करपाचा ठरयला. जातात 3 दीस 2-3 जाले आता 10-1 दीस तरी. तुम्ही ज्वेलरी करता? हय. ज्वेलरी तुम्ही खंयच्यान आर्ट सगळं घेतलें आणि काय काय यूज केलें? एका थर्माकॉल, ह्यो जिगी, ग्लिटर, कलर, ऑयल पेंट बी. पलक मामल. त्या नरकासूर करतात भितर म्हणजे गोव्यातले अशे आर्ट अशे आहा भितर. खूप मजा येता. आमी सगळे एका कडेन येवन सगळे करता, मजा येता सगळे. आमी आतां आमकां सुटी पडले, एग्जाम जावन आमी येतात. एग्जामीच्या दिसांनी तुम्ही हांगा काम करतात? हय पण आमी बेगीन वचत आसली घरा. मातशें करी ज्वेलरीज करी आनी वचा आनी अशे चिकी लावन पेपर स्टीक करूंक जाय ते बीन करी. हय करपाक जाय असो म्हणजे वध करतना दाखोवपाक जाय ते नरकासुराची. खूब केली आमी मजा खूब करतात. 22 आनी 23 तारखेच्यान कॉम्पिटिशनां आहात. रांगोळी आहा, आकाश कंदील, पाककला आनी ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन अशी खूब आहात कॉम्पिटिशनां.
तुम्ही किती दीस जाले नरकासूर करता आणि कृष्ण करता? आमकां आतां जवळ 1 म्हयनो बी जवळ जातलो. तुमचे एक्झामी असले, एक्झामी सोडून तुम्ही याकडे आले? ना आतां एग्जाम यावत 25 तारखेच्या. एक्झामीचं सगळं सायटीक दवरून तुम्ही नरकासूर कसं केलं? पेपरच जास्तशे केले. गावात बी सगळे ते हे असले न्हू वले कोणी कापून वयले, सो पेपराचे ते स्ट्रीप कापून मागीर ते रोल करून मागीर घातलेले. तुमकां खबर आसा गोंयभर आतां वेगवेगळी संस्कृती आसा, सगळ्याक कॉम्पिटिशन आसता नरकासूर. तुम्ही वयता आसतले इतके वर्सां बघपाक, म्हणून तुम्ही कृष्ण बीन केले, काय दिसता? काय ना म्हणजे तेंचे बघून बघून हे दिसा की आमी एक दीस म्हणजे व्हडलो असो नरकासूर करपाचो. अभ्यास केला का? अभ्यास आता दिवाळी जावन बाकीचे काय करता, फक्त नरकासुरात करता न्हू. सो आमी ह्या वाटी चिंतलेलें की फाटसून हो कृष्ण उबो करपाचो आनी असो नरकासूर वध म्हणजे असं दाखोवपाचें कितें. कृष्ण आतां ते म्हणजे आमचो आतां दिवाळी जाली की हे आसतले वाडदिवस बी, सो ते सगळे थंयसर म्हणजे डेकोरेशन करता. तू दनपारचे कितल्यांक हयसर येतात आणि राती कितल्यांक वयतात? रातचे देतो आम्ही. रातचे विचार. सकाळी वयतात. सकाळी 3 म्हटल्यार. माझे नाव सनिक्षा संजय मामल. हांव DMC कॉलेजीन शिकता आणि 1 म्हयनो जालो आमी हयसर येतात नरकासूर करपाक येता. आमचो कॉन्सेप्ट असो आसा की असो पेडण्यासून एकच असो आसा की आमी असो कृष्णा व्हडलो करता नरकासुराकून. दिवाळीन आमी खूब कुकींग, आकाशकंदील कॉम्पिटिशन, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, धाकट्या भुरग्यांक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, व्हडल्यांक कुकींग, रांगोळी, सेपरेट अशी कॉम्पिटिशनां केल्यात. ह्या 8 दिसांक स्टार्ट केले कलर बीन करपाक. फाटले 1 म्हयन्यान स्टार्ट केल्लो करपाक. आमी पयलीं सगळो अभ्यास बीन करून येताले आनी मागीर बेगीन आटपून आमी वयताले काम सगळें आनी परत मागीर अभ्यास करून येताले. जागरण जाय ना रातचे 12 सकाळी उठपाक जातले. हय ते मॅनेज करताले सगळे. दनपारचे न्हिदून बी सगळ्या चेडवांनी तेंच्या भितर सामील जावपाक जाय चेड्यां भितर बी आनी करूंक जाय. माझे नाव साईराज मामल आणि हांव गोवा युनिवर्सिटीचो स्टुडंट. सकाळचो 7 कॉलेजीन वयता आणि सांजचो 7 घरा येता. ते भायर हांव रावन हे नरकासुराचें काम करता. कळ्ळें? आमी रातच्या 3 जायसर तुमी पळोवंक शकतात. 3 जायसर रावन हे आमी सद्या काम करतात. आणि तुमकां आतां सद्या खबर आहा गोंयांत सद्या कितें चल्लां तें. गोंयांत सद्या तिचे यूथ नरकासुराचेर चड फोकस करता. तांकां तेंचो इतिहास खबर ना. नरकासूर कित्या खातीर आसलो, ते नरकासूर कित्याक करतात, डोनेशन मागतात, पार्टी करतात आनी जाले नरकासूर जळयतात. नरकासूर कळप तेंचे खातीर एक हे कशें रिजन कशें, कित्याक की तांकां मागीर पार्टी करपाक मेळटा, सोरो पिवपाक मेळटा. कळ्ळें? सो आमी तेचेर तल्ले कितें करना वायट गजाली. आमी मेन फोकस कृष्णाचेर दवरला, कित्याक तांकां भुरग्यांक हालींच्या युथाक जनरेशनाक इतिहास खबर आसूंक जाय. कळ्ळें? की कृष्णान नरकासुराचो कित्याक वध केल्लो, त्याच्या वक्ती रिजनां कितें आसली. नरकासूर ह्यो म्हणजे वायट गजालींचो प्रतीक आनी कृष्णा ह्यो बरे गजालींचो प्रतीक. सो वायट गजालींक तेणी हे केल्लो. पूण आतां अशी गजाल जाल्या कृष्णान ताका कित्याक मारलेलो वायट गजालीं खातीर, पूण तो एक नरकासूर रिजन मेळ्ळा वायट गजालीच करपाक. आमी अशा गांवान आसा जंय आमकां तुमी पळयतले प्रुडंटार डेली आमकां न्यूज येतात, हांगा ड्रग धरलो, हांगा सोरो धरलो, हांगा वायट गजाली चलता. अशा आमी गांवान आसा तो म्हणजे मांद्रे गांव. आनी थंय खरें म्हणल्यार आश्चर्याची गोश्ट, थंय संस्कृतीचें जतन करपी एक संस्कृती हांगा जे भुरगे आसात ते एकठांय येवन करतात. ही खरी तरी देख घेवपाची सगळ्या गोंयभरच्या भुरग्यांनी देख घेवपाची गजाल. तुमी जर हे सगळे भुरगे तुमी एकठांय येवन सगळें काम करतात, ही एकोपेची गजाल खरी तरी आयज गोंयांत दिसना. तुम्ही कितें सांगपाक सोदतले एकठांय कशें येवन हें सगळें गोंय जर फुडें व्हरतले जाल्यार एकठांय येवपाची गरज कितें सांगपाक सोदतले? आमी सांगूंक शकता की आमी आतां जर एकटे काम करपाक लागले जाल्यार एकट्याक कोणूय मारूं शकता, पूण आमची एकट्याची ही शक्ती आमची एका कडेन केले, आमी ग्रुपान सगळें काम केलें तर आमचे कडेन आमकां कोण आडोवंक शकना. आमी जे काम ठरोवंक सोदतात तेच काम करून आमी कंप्लीट करून आमी सगळ्यांक आमी एक एग्जाम्पल दिवंक शकता. आतां हिंदू धर्मांतलो एक व्हडलो सण म्हणजे दिवाळी. जे तुमकां खबर आसा इतिहास तुमकां खबर आसतलो, जे दिवाळीक नरकासूर वध जालो आनी हें सगळें जालें. तुमकां खबर आसा तुमी खूब सगळे वर्सां पळयलीं गोंयांत वायट विकृती चलता. नरकासूर हो नरकाचो प्रतीक आनी कृष्णा हो आमचो देव. हय. आनी तो सगळे वायट गोश्टींचे त्यांनी खूप असे नाश केले. तो नरकासुराचो पूण त्यांनी नाश करून
आपण हो देव हो त्यांनी सिद्ध करून लोकां फुडें एक आपले देवत्व दाखयल्ले आहा. तर ते आमी नरकासुराक पुजपाचे न्हू तर आमी कृष्णाक पुजपाचे हे आमी जे करता न्हू तेतून दाखोवंक सोदता. तर हो एक व्हडलो कॉन्सेप्ट जंय नरकासुराक न्ही कृष्णाक पुजपाचो, कारण नरकासूर करतात दुसरे दिसा जाळटात, लाखांनी रुपया उडयतात, जंय कांयच फायदो जायना. आमचो हो नवीन कॉन्सेप्ट आहे जेतून आमचो कृष्णा खूप व्हडलो केला. माझे नाव शिवांश रुद्रेश मामल. तू फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाक खंयचो डायलॉग म्हणटलो? इंद्रजमी जंब पर वाड असू अंब पर रावण सदंब पर रघुकुल लाज पौन बारी बाह पर शंभुरती नाह पर चौसहस्त्र बाह पर राम विराज रावा तुम दंड पर चीतांग रुकजुंड पर शनितुंड पर जैसे मृगराज तेज तम अंश पर कानजम हंस पर कोमली चवंस शेर शिवराज है. आमी येयले मांद्र्या एका गटाक मेळपाक. तितून पळयला जंय नरकासूर बारीक आनी कृष्ण व्हडलो हो पयले फावट गोंयांतलो हो देखावो पळोवपाक हे लोक गर्दी करतले. मात हे सगळे कॉन्सेप्ट कितें आसा ते आमी विचारया तांचे कडेन जाणून घेवया कॉन्सेप्ट नेमको कितें. म्हाज्या बरोबर आसा प्राध्यापक रुद्रेश मामल. सर कितें सांगतले तुमचो हो पयले फावट मांद्र्यान कॉन्सेप्ट तुमी संस्कृती कडेची भुरग्यांक सगळे एकठांय करून हाडटात, कितें सांगतले तुमी? म्हणजे आमच्या गावात पहिलीपासून कृष्ण आणि नरकासूर ही परंपरा असली. आमचे जे जाणटे असले ते करताले, पण कालांतरान ती परंपरा खंडित जाली आणि नरकासूर होच मेन हे जाल्ले. आणि नरकासूर खंय तरी विकृतीकडे सिम्बलायज करता. सो ह्या वर्सा आमी असो प्रयत्न म्हणजे गेल्या वर्सापासून आमचो प्रयत्न चालू आसा की आमच्या वाड्या वयले जे सगळे भुरगे आसा ते एकत्र येऊन कितें तरी नवीन कन्सेप्ट म्हणजे आमची जी पुराणशास्त्र किंवा आमचो जो इतिहास आसा, आमची जी संस्कृती आसा ती आमच्या कलेनसून हांगा सादर करपाचो हो आमचो एक प्रयत्न आसा. सो एकंदरीत आमी कितें चिंतलां की एक 40 फूट कृष्णाची मूर्ती करपाची, श्रीकृष्ण भगवानाची मूर्ती करपाची. ताच्या फुड्यान मागीर नरकासूर आसतलोच. नरकासूर म्हणजे कृष्ण करचो जालो जाल्यार काही पथ्यां पाळची पडटा, कृष्ण काही नियम आसा ते पाळचे पडटा. आणि भुरगे म्हटले की रॉ एनर्जी जाता, तेच्या खातीर नरकासूरय महत्वाचो आसा. म्हणजे तांकां एक्सप्रेस करपाक मेळटा आपले स्किल्स. कृष्णा कडेन तशें आमी एक्सपेरिमेंटेशन करूं शकना, पण नरकासुराची जेन्ना आमी प्रतिमा करता तेन्ना थोडेशें एक्सपेरिमेंटेशन केलें वयता आणि ही जी रॉ एनर्जी आसा ती चॅनलायज जाता. तशीच देवी सत्यभामा म्हणजे जसं नरकासुराक वरदान असलो की तेचो जर अंत जालो हो तेच्या आवय पासूनच जातलो आणि देवी सत्यभामा ही तेच्या भूमातेचेच एक अवतार आसा, एक रूप आसा. सो ही जी संस्कृती आसा ही तेच्या फाटलो जो एक कॉन्सेप्ट आसा आमच्या आयच्या भुरग्यांक तसो खबरच ना. सो ही आमची संस्कृती आमी ह्या एकंदरीत ह्या फॉर्मेटांसून गोंयभरान सादर करूंकचो एक प्रयत्न आसा धाकटोसा. सर तुमकां खबर आसा आयज जायते आपले मतभेद मांडटात, मतां मांडटात, जंय तेंचो एक विचार आसा की ते म्हणटात नरकासूर हो कृष्णा पेक्षा व्हडलो दाखयलो जाल्यार ते कृष्णाचें खंय तरी म्हत्व दिसता, किंवा हे सगळो कॉन्सेप्ट आसा. हे दुसरी मतां आसा जे म्हणटा ते कृष्णाक व्हडलो करचो नरकासुराक न्ही. तुमचे स्वताचे कितें मत, कारण हे सगळें कशें आसप जाय? मतभेद आसप हे गरजेचें आसा. कितें तरी क्वॉलिटी इम्प्रुवमेंट जातली जाल्यार मतभेद म्हणजे डिफरन्स ऑफ ओपिनियन मॅटर करता जाल्यारच खंय तरी आमी एक क्लियर अशी हे करूं शकता. आणि नरकासूर व्हडलो किंवा कृष्ण व्हडलो अशें कांय ना. जी त्याच्या फाटली खरी भावना आसा ती मॅटर करता. आता काही कडेन आमी पळयता की नरकासूर करपाक जेन्ना भुरगे एका थंय येता त्या टायमार म्हणजे दारू पिली वयता किंवा आणखी काही जे आमच्या संस्कृतीक तशें सोबना अशे एक्टिविटी घडटा. पण आमी आयज ह्या म्हाळसा देवीच्या प्रांगणान आसा आणि तुमी पळयशात जाल्यार हांगा एक 2-3 वर्सां पासून ते सिनियर आमचे सगळे लोक आसात आणि हे सगळे मेळून मिसळून काम करतात. तुम्ही पळयशात जाल्यार ह्या भुरग्यांच्या हातीन आता तसो मोबायल दिसना. बरोबर. आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे जाण मोबायलच घेवन आसतात. पण काही क्षणा खातीर काय जायना
आम्ही 15 सप्टेंबरापासून हे काम केला. सो सातत्यान 2-3 वरांचे काम चालू असता आणि जे लोक कामाक वयता ते सांजचे येऊन आमकां जॉईन जाता आणि हे भुरगे आपलो अभ्यास मॅनेज करता कित्याक तांकां हांगा येवपाचें असता. बरोबर. सो तेचे खातीर ते अभ्यास बेगीन करप, आपलो होमवर्क बेगीन करप आणि येवन हांगा आपले तरेन जी मदत जाता ती कंट्रिब्यूट करता. सो हे गजाली खूप महत्वाचे आसा कित्याक जर भविष्यान आमी कितें क्रिएटीव करतले किंवा सपोजींग एक झाडां लावपाचो असो बरो उपक्रम करतलो जाल्यार होच ग्रुप फॉर्म जाल्लो ग्रुप फुडें आमकां मदतीक पावोंक शकता. तुम्ही आयज हे खूप रेअर जाला की तुम्ही ग्रुप रियालिटी करप, सगळ्यांक एकठांय घेवन करप. तुमचं सगळी संस्था जी आसा ती कशी टॅकल करता? 2 वर्साच्या भुरग्यापासून सिनियर जे तुम्ही एकठांय येवन हे सगळे टॅकल करप सोपें ना, ते कशें टॅकल करता? म्हणजे ही देवीचीच कृपा म्हणपाची की कोणा एकट्या मनशा कडेन जावपा सारकी ही गजाल ना. आमचो पूर्ण वाडो आसा ते एकत्र येयला आणि तेचे खातीरच हे गजाली काहीशे आमकां शक्य जाता. म्हणजे आयज आतां पॉवर लायनीचो प्रश्न येयल्लो की नरकासुराची आणि कृष्णाची येदी व्हडली मूर्ती म्हटल्यार ती पॉवर लायन खंय तरी आमकां त्रास करताली. सो आमी आमचे लोकल जे प्रतिनिधी आसा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केली, MLA कडेन रिक्वेस्ट केली आणि सगळो वाडो एकत्री आसा हे पळोवन जप करून एका विकाच्या नोटिसेन ते काम जावन येयलें. सो म्हणजे हीच खंय तरी ती एनर्जी आसा की आमी एकत्र रावत आणि बऱ्या गोष्टी खातीर एकत्र येत जाल्यार गोष्टी सहजासहजी शक्य जावं शकता. आमचे हिंदू धर्मातले तुमकां सण खबर आसा जे पावला पावले सण आसता आणि वेगवेगळी संस्कृती परंपरा आमची आसा. मात आयज काल मतां जाल्यात की खंय तरी हिंदू धर्म विभागलो वयता, हे सगळे उलोवप जाता. ते सगळे जर आमी पुराण किंवा जर आमी आध्यात्मीक जर विचार करीत जाल्यार हे सण आमचे सगळे एकठांय हाडपा सारके. आमी जर पणजे सारकेल्या शारांत पळयत जाल्यार पावला पावलाक नरकासूर जाले जातात. प्रत्येक कॉर्नराक नरकासूर जाले, प्रत्येकान आपलो ग्रुप फॉर्म केला. हे सगळे कॉन्सेप्ट तुमी कशे पळयतले? दोनूच एग्जाम्पल दिता की रामायण जे आसा आणि श्रीरामाचा जो कॅरेक्टर आसा किंवा जी संकल्पना आसा ही आमकां वैयक्तीक आयुश्यान कशें जगपाचें, एक आदर्श पुरुष कसो आसपाचो ही लर्निंग दिता. हे रामायण म्हणजे हें महाकाव्य आसा इतके काळ म्हणजे जवळपास तशी जर आमी तेका आमची मायथॉलॉजी म्हणटा, खरो तो आमचो इतिहास आसा. भुरग्यांक जर आमी ती मायथॉलॉजीच म्हटली जाल्यार ती फक्त एक संकल्पना जावन उरता, विचारसरणी. श्रीकृष्ण हे एक असो कॅरेक्टर आसा, असो एक दैवी हे आसा, अवतार आसा की जो समाजान आमी कशें रावपाचें आणि काही गोष्टी जे सरळ वाटेन जायना मागीर ते अशे जर चॅलेंजीस आमच्या लायफान आयले जाल्यार आमी ताचे कडेन कशें टॅकल करचें हे गजाली आमकां म्हणजे कितें नवीन शिकपाची गरज ना. आमच्या हिंदू धर्मान किंवा हिंदू इतिहासान ज्या गोष्टी घडल्या त्या गजाली जर आमी आमच्या भुरग्या आयच्या पिढये पर्यंत बऱ्या तरेन पावयत आणि तांकां आवडटा त्या तरेन पावयत जाल्यार होच आदर्श घेवन ते फुडें वयतले न्ही. ही सगळी मायथॉलॉजी हे सगळो इतिहास जर पळयत जाल्यार मांद्रे जंय वेगवेगळ्या वृत्ती नरकासुराचे वृत्ती आता बीच सायडीन दिसपाक लागल्या. तुम्ही तुमच्या सगळ्या प्रांगणात कृष्ण करतात आणि हे सगळे विकृतींक सायडीक काडटात. हो तुमचो ग्रुप कसो टॅकल करता? कारण हे सगळे शक्य ना. म्हणजे कशें आसा की आमचे जे सिनियर्स असले किंवा आमचे हांगा आतां मांद्रे हो कलाकारांचो गांव आसा कळटा, ते खंय तरी सायडलायन जाला कारण इन्कमाचो सोर्स दुसरो जाल्लो आसा. प्रत्येक घरान कोण ना कोण तरी नाटकान काम करपी आसतलो, टबलजी आसतलो, गायक आसतलो, भजनी कलाकार आसतलो. म्हणजे आमचे कडेन मांद्रेन नाच म्हटले तरी शिगमो पासून जी नाटकां स्टार्ट जातात ही 40 ते 50 नाटकां प्रत्येक देवळांनी जातात. आणि ह्या नाटकांसूनच आमी आमची जी इतिहास आसा किंवा पुराण कथा आसा हे आमच्या लोकां पर्यंत पावयतले. आतां हळूहळू कितें जालां नाटकांचें कमर्शलायजेशन जालां, लोकांक टायम ना, इन्कमा फाटल्यान लोक धांवपाक लागले. पयलीं कशें आसलें एग्रिगेरियन इकॉनॉमी आसलें, सो एक सण म्हटल्यार लोक फ्री आसताले, एकत्र येतले. आतां हे एकत्रीत येवप कमी जाल्लें आसा. सो आमी हो नरकासूर किंवा ही नरकासूर वधाची जो हे आसा एक मुवमेंट आसा हो मुवमेंट आमी त्या दृश्टिकोनानसून पळयता की ह्या मुवमेंटार आमी एकत्र येतले. हांगा दोन, एक कृष्णाची प्रतिमा आसा जेका डिफायन प्रोपोर्शन्स आसा, तेका काही नियम आसा. तशीच एक नरकासुराची प्रतिमा आसा जी कम्प्लिटली वास्ट आसा. सो हे दोन म्हणजे हांगा आमी दोनूय हे करता, नियमानय वागता तशेंच आमकां एक्सप्रेसय करूं शकता. तुम्ही हो सगळो कॉन्सेप्ट घेवन आतां गोंय मुखार वयता. हो तुमचो नरकासुराच्या दिसा म्हणजे धनत्रयोदशी हो सगळो तुमचो आउट जातलो. हो कॉन्सेप्ट घेवन तुम्ही फुडल्या वर्साच्या दिवाळेक गोंयकारां खातीर कितें सांगपाक सोदता? कारण अंदू ते शक्य ना. फुडल्या वर्साची दिवाळी कशी साजरी करची?
प्रत्येकान एक गजाल उगडास धरपाक जाय की आमच्या भारतीय संस्कृतीन जे सण आसा हे निसर्गाक लागूनच आसा. बरोबर. ल्हान किंवा मोठे प्रत्येकान आपल्या दृष्टिकोनासून दिवाळी साजरी करतना खंय तरी निसर्गाचे भान दवरपाक जाय. आमी जरी हे दोन गोष्टी पळयले जाल्यार एक सृजन शक्ती आसा. बरोबर. कळटा. तेका ही प्रेरणा दिवपी गजाल आसा. जर नरकासूर हो विकृतीच म्हणजे डोनेशन्स आनी हे केले जाल्यार आमी कितें करता की आमकां कोणा कडेन तरी मानून घेता. सो आमी एक आपली लिमिटेशन्स अंडरस्टँड करून जर आमकां ह्या सणांच्या थ्रू बऱ्या तरेन एक्सप्रेस करपाक पावले हो बरो प्लॅटफॉर्म आसा. ह्या प्लॅटफॉर्माचो वापर करून आमी कितें तरी बरें जगा फुड्यान मांडूं शकता. आयज भारतीय संस्कृती ही वेस्टर्नरांक खूब आवडटा पण आमी तेचे कडेन इग्नोर करीत चल्ले आसा. हो एक ऑपॉर्च्युनिटीज घेवपाची म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटीज आर नेवर लॉस्ट, दे आर टेकन बाय समबडी एल्स. आमच्या इतिहासान आमच्या संस्कृतीन जे गोष्टी आसा ते जर आमी ह्या दिवाळीच्या निमतान ल्हान ल्हान हातून म्हणजे आयज आमी एक प्रयत्न केला की नरकासूर वधाची जो हिस्ट्री आसा तो ह्या देखाव्याच्या मार्फत आमच्या फुडल्या जनरेशन कदाचित ह्या भुरग्यांक ती खबरय ना की ते नरकासूरच करी वर्साच्या वर्सा. सो तो इतिहास आमी ती जी संकल्पना आसा ती ह्या देखाव्यांसून मांडटा. जर असोच हो उद्देश हातीन घेवन आमी ल्हान ल्हान गजाली मांडूंक शकले ह्यो म्हाजे कडसून म्हणजे होच हे संदेश आसतलो की जसो काल बदलता तशे काही रूढी काही परंपरा बदलपाक जाय. आणि हे जर आमी असं म्हणजे दिवाळीची फुडल्या दिवाळीची जर हे घेतले आणि अशेच काही नवीन गोष्टी इंट्रोड्यूस केल्या आमची मूळ आयडेंटिटी सोडी नसताना जर आमी इंट्रोड्यूस केले जाल्यार म्हाका दिसता की आमचे फुडली जनरेशन आसा ती समर्थ आसा. आमची म्हणजे 10 वर्सां पयलीं पयलें जाल्यार ही जनरेशन पिड्ड्यार जालें त्याच्या 10 वर्सां पयलीं पयलें जाल्यार अशें हें चालूच उरतलें. कारण प्रकृतीचो नियमच आसा बदल आणि बदल हो जायत रावतलो. पण ह्या बदलान आमी आमची मुळां जपली आमचो जी बेज आसा ती जपली जाल्यार जशें आमच्या पिढ्यान पिढ्यो सर्वायव जाल्या तशी हाच्या फुडली पिढी जी आसा ती बऱ्या तरेन आपली लायफ जगूं शकता. ह्याच नोटार आमी थांबता. तुमकां खबर आसा मांद्रे म्हणटकूच जगाच्या मुखार वेगवेगळी मांद्रे गेला. जशें गोंय जगाच्या नक्षाचेर तुमकां खबर आसा वेगवेगळ्या कारणां खातीर गेला तशें मांद्रे गेला. मात हेतूंतल्यान आमकां एक दिसता की मांद्रेकार खंयसरत ह्या सगळ्या फंद्यात ना. मांद्रेकार हो जो आसा जो मूळ नीज मांद्रेकार आसा तो संस्कृती जपणारो आसा, वेगवेगळे रूढी परंपरा जपणारो आसा हें दिश्टी पडटा. मात आयज जर गोंयच्या नक्षाचेर जर मांद्रेचें नांव वयता किंबहुना जे सगळे समुद्रपट्टी जे आसा तेचें जर नांव वयता ते फक्त खंयसर तरी भायल्यान येवपी आक्रमणी भायल्यान येवपी जे लोक आसा तेंच्या कडेन वयता हें गोंयकारांनी खंयसर तरी लक्षांत घेवप गरजेचें आसा. आणि म्हाळसा देवी युवक संघाचे बरोबर आयज आमी उलयताले. त्यांचो कॉन्सेप्ट आयज आमी समजून घेतलो. त्यांची सगळी क्रिएटिविटी पासून त्यांची सृजनशीलता आणि त्यांचो कॉन्सेप्ट त्यांची विचारसरणी त्यांचो ऐतिहासिक विचारसरणी आमी जाणून घेतले. जसे श्रीकृष्ण साकारून तेंच्यांनी संस्कृती दाखयली तशीच नरकासूर साकारून विकृती दाखयल्या आणि विकृती दाखोवन विकृतीत गेल्या कितें जातलें हें तेंच्यांनी मुखार दाखयलां आणि संस्कृतीचें जतन करप हें तेंच्यांनी दाखयलां. हें आशिल्लें श्री म्हाळसा देवी युवक संघ मांद्रे. आमी हांगाच थांबता. परत असले कार्यावळी आमी घेवन येतले. तो पर्यंत पळयत रावा तो प्रुडंट. देव बरें करूं.